जो स्टाफ एकाच जाग्यार 3 वर्सां मेरेन आसा अशाची दुसरे कडेन ट्रान्सफर करतले म्हण WRD मंत्री विनोद पालयेकारान सांगले। पालयेकारान फोंड्या WRDच्या ऑफिसाक सरप्राईज विजीट दिली। रोखडेच आता ऑफिसांनी बायोमेट्रिक मशीनां बसयतले अशें पालयेकार उलयलो। 3 वर्सां वयर पळय जितके स्टाफ आसा तितक्या स्टाफांचे डिटेल्स मागल्या। आमी ठरयला की 3 वर्सां वयर जे स्टाफ आसा त्या सगळ्यांक ट्रान्सफर करपाचें। ते डिटेल्स मागल्या उपरांत मागीर हांव पळयतलो कोणाक खंय तेज्या कामा प्रमाणे ट्रान्सफर करपाचें। कामान सुसूत्रता हाडप हें म्हाजें ध्येय आसा आनी शिस्त म्हणटा ती म्हत्वाची आहा। त्या दृश्टीन हांव सगळ्या आमच्या ऑफिसांनी वचून चेक करतलो, अशेंच डिसिप्लीन मेंटेन करपाचो प्रयत्न करतलो। मेन म्हणटा ती डिसिप्लीन आसूं जाय। जातलें आतां हांव फाटले फावटी ज्या दिसा हांवें चार्ज घेतलो त्या दिसा पयलींच थंय सिंचाई भवनान विजीट केली। थंय मातशे लॅप्सीस आसले ते जाग्यार घातले। मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान लोक वेवस्थीत येवंक लागले कामार। अशें जर रेगुलर जाय जातलें। आतां पळय तें जालें हांव हांगा आयलो। पालयेकारान काणक्या म्हापशा जुने तळयेची पळोवणी केली। गोंयांतल्यो सगळ्यो झरे आनी तळयो सांबाळून दवरतले अशें पालयेकारान सांगलें। आतां फाटी कोसळ्ळी म्हणटकूच तेचे रिपेरींग परत काडलेलें आमी टेंडर। आतां ते प्रायोरिटीचेर आमी करून घेता। त्या भायर ही आतां एक झर आसा हांगासर। हे झरीचें उदक आतां आमी हें गोंयकारपणाचें प्रतीक आमचें। ह्यो ज्यो पयलींच्यो झरी आहा आमच्यो त्यो सगळ्यो प्रिजर्व करूंक जाय आमकां। ताका लागून गोंयकारपण टिकून उरतलें। ओल्ड झरी आतां खंय पळोवंकूय मेळना। थोड्यो झरी पुरावल्ल्यो आहा त्यो सुद्दां सोदून काडून आमी परत चालू करतले, कित्याक उदकाची इतकी समस्या आहा गोंयांत। आनी दुसरें म्हणजे ते आमचे हेरिटेज झरे बिरे आसाप म्हणजे ते आतां आनी खूब कडेन अश्यो झऱ्यो नश्ट जाल्या त्यो आमी पळोवन थंयसर उस्तून काडून उदकाचो स्रोत आमचे खातें जलोस्रोत हे जलाचो जो स्रोत आहा तो स्रोत आमी सोदून काडून उदकाचें प्रमाण वाडयतल्यो। खूब कडेन आसा आमच्यो झरी बंद पडलेल्यो आसा। शिवोले सारक्या भागांत तर आमच्या वयशी जाल्यार झऱ्यांचें प्रमाण भरपूर आसा। तशीच एक आसगांव आसा झर, ती झर आमी बरी प्रिजर्व करतले। आनी अश्यो खंय खंय झरी आहा त्यो सोदून काडून आतां ही झर तर खूब पयलींची एकदम पुरातन झर ती आनी ताका पुरातन तळी म्हणली वयता। हे झरीचें आमी जतन करूंक जाय। आतां हे ऑफिसरां हांगासर आसा आमचे आनी हे प्रायोरिटीचेर काम घेतलां आमी आनी हे बेगीन आमी करतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी श्याम सुंदर फट्टे। वाळपयचे चर्चींत पयलेच फावट लायव्ह वे ऑफ क्रॉस कार्यावळ जाली। वाळपय पॅरिशांतल्या लोकांक जेजूच्या क्रॉसिफिकेशनाचो लायव्ह अणभव दिवंक ही कार्यावळ दवरिल्ली। इस्टरा पयलीं लोकां मदीं जेजूच्या त्यागाचें म्हत्व सांगून लोकांक एकठांय हाडून तांचें धर्मीक पुनरुज्जीवन करपाक लागून खुर्साची वाट कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। आयज आमी वालपयच्या फिरगोजेन लायव्ह वे ऑफ द क्रॉस कोत्ता फर्स्ट टाइम इन वालपय पॅरिश। आमी चडशे हे वे ऑफ द क्रॉस आख्ख्या गांवाच्या लोकांक मोरलेस इन्वॉल्व केल्ले आसा।
तांकां एक जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो अणभव घेवन आमी प्राचीत काळांत आसा आनी आमी आमचे जिवीत व स्पेशली आमचे आत्मीक जिवीत इस्टरा खातीर तयार करता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबे खातीर. पूण ताचे पयलीं आमी जाणो जेजू कोश्टवता, दूख सोंसता आनी जेजू मरता. सो हे लायव्ह वे ऑफ द क्रॉस आमी आमच्या पयले फावट गांवांत केल्या वालपयच्या. एका पयलें म्हणल्यार लोकांक एकठांय हाडूंक, दुसरो म्हणल्यार आनी चड म्हत्वाचो म्हणल्यार तांचे स्पिरिच्युअल रिन्युवल जावपाक. हे दुसरे दुसरे फिरगोजींनी दुसरे दुसरे भाशेनी जाता, पूण हे आमी फर्स्ट टायम वालपयच्या इगोर्जेंत केला, फिरगोर्जेंत केला. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.